तुम्ही पयला आसतले रिजल्ट जे काउंटिंग आहा त्याचो एक एक पंचायतीचो रिजल्ट येता, पण हे बॅलेट आसलेल्या कारणान खूब स्लो काउंटिंग चल्लेलें आसा. आतां म्हाजे कडेन रिजल्ट आसा तो पंचवाडी पंचायतीचो. तितूर वार्ड नंबर 1 उमेश कुटकर, वार्ड नंबर 2 विशांत गांवकर, वार्ड नंबर 3 क्रिस्तांव कोस्ता, वार्ड नंबर 4 पावलो गुदिनो, वार्ड नंबर 5 रेश्मा रामनाथ नायक, वार्ड नंबर 6 लिना फर्नांडीस, वार्ड नंबर 7 लिबी सिल्वेरा यांचो निकाल जाहीर जाल्लो आसा पंचवाडी पंचायतीचो. तशेंच शिरोडा पंचायतीन वार्ड नंबर 1 सुनील नायक, वार्ड नंबर 2 योगेश नायक, वार्ड नंबर 3 साईदीप नायक, वार्ड नंबर 4 शिवानंद नायक, वार्ड नंबर 5 एंड्रू फर्नांडीस, वार्ड नंबर 6 राखी गावणेकर, वार्ड नंबर 7 सुहास नायक, वार्ड नंबर 8 मेघनाथ शिरोडकर, वार्ड नंबर 9 मुग्धा शिरोडकर, वार्ड नंबर 10 भारती शिरोडकर आणि वार्ड नंबर 11 रेश्मा नायक. या शिरोडा पंचायतीन जवळ 5 जे कॅन्डिडेट निवडून आयले हे स्थानिक मंत्री आसा WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हाचे मनीस जावन आसा. जाल्यार पंचवाडीचे अजून कांय पॅनलाचे कळना की कोणाचे पॅनल बॅक जाला ते. सो फाल्यां म्हणल्यार हेजो कितें हातून नक्की रिजल्ट लागतलो. आनीकूय पंचायतीचो रिजल्ट येवपाचो आसा, तो आमी रोखडेच तुमच्या मुखार घेवन येतले.